लाईव्ह असा आता. हाय सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सगळ्या नमस्कार. ऑडिओ आणि क्लियर असा घेऊन सांगा. ऑडिओ मेन आमका, व्हिडिओ आमकां दिसता हांगा. मस्त तेम जालो न्ही लाईव्ह येन आसतना. सुमार तेम जालो न्ही मस्त म्हणून मस्त तेम जालो. पण कोण म्हणी आयले आनी थोडे व्ह्युअर्स नात इल्लो वेट करया न्ही. एक 4 जणां जॉईन जावं दी जातले बाबा कंटिन्यू जातले. होय भाई येतात आमचे. ऑडिओ एक क्लियर आगे म्हणून सांगा. नॉईज आनी आगे डिस्टर्बन्स आगे तुम्ही सांगशात जाल्यार मात कळटा आमकां, नातल्यार कळना. आणि आम्ही क्लियर दिसता. एक ल्हान मोठासो लायटिंग सेटअप केला हांगा. कोणी ना ते थोडं एक आसा, एक व्ह्युअर्स आहा, एक तूं घालया सगळ्या व्हॉट्सॲपार आनी घालया. केला कमेंट्स आयल्यार वाचून सांग थंय. कमेंट्स हांगा दिसता जाल्यार म्हाका प्राय जाली न्ही सैब दिसना दिसा वकलू करून नाय थोडा आनी वकलू करीचे घे म्हणून पळया जाय जाल्यार गरज पडल्यार करचें. आयली आमची फ्लाविया मातायस आयली. हॅलो म्हणा. हाय ती इज्रायल तावन आमचे सपोर्टर आमकां केदाळे सपोर्ट करता. आनी कितें सपोर्ट आमी आशें येता ना ती आमकां मस्त पयलें तो आनी एक आमी 5 कितले आतां परवा 9th 6 वर्सां जाता ती ट्रेंडी शेड 6 वर्सां जातात न्ही. 6 वर्सां जावन आमकां ती सपोर्टर केदाळे पयलें तो मेसेज घालता. ते राखोन ताल्ली कोण ना म्हळ्यार आमी सुमार तेंप जालो न्ही. मस्त तेंप जालो आमी लायव्ह केनासतना. ते तिणें घाला हाव आर यू बॉयज आफ्टर लॉंग टायम आसा कांय तोंदरे ना. तोंदरे ना. राव थंय कमेंट बॉक्स इल्लो वयर करता. मागीर परत इज्रायल घरां कशीं आहात हुशार आसतले आसता. तोंदरे ना. तोंदरे ना. इज्रायल घरां दुबय घरां रेखलांनी विचारली तेंत व्हिडिओ घेताळा म्हणून सपोर्ट केदाळे आसा म्हणून घाला तिणें. आयले जाणां येवन थात. एक एकल्यांक रिप्लाय करता आमी. 1 मिनीट हांव एफटी सेट करता. केला पळय थंय वाचून सांग. दिसल्यार सांगता. अक्षर म्हळ्यार व्हडली व्हडली आहात न्ही. हांगा म्हळ्यार लायट मारता इल्लोसो. राव कमेंट बॉक्स हांव इल्लो वयर हाडूंक ट्राय करता. प्रज्वल डिसोजा हाय ब्रो. हाय मारलो. नमस्कार नमस्कार सगळ्या नमस्कार. सुमार तेंप जालो जाल्यार आमचो उगडास दवरला तुमी. देव बरें करूं तुमकां. हॅलो गायस हाव आर यू म्हण घाला. आसा हुशार आमी. कांय तोंदरे ना. इज्रायल घरां बरी. इज्रायल घरां बिजी आसा ती. आयो गांवाक आयले म्हणटा आमकां मेळ्ळी इल्लो फुरसत कर न्हू. कितली बिजी आसा जाल्यार आतां कमेंट बॉक्स आयले. इल्लें एडजस्टमेंट करता. केला मी लाड जाता की कमेंट बॉक्स इल्ले इशीन घाल्यार हांवें. किशेन वसाची तिशेन वसाची किशेन वसाची की ना अशें आसूं. कमेंट्स येताना ते वयर वयर येता कमेंट बॉक्स. ते तोंदरे ना. तितल्यार आसूं दी की आसूं दी ते चूर काटा जाल्यार ना तूं कट जाताय. तांचे कमेंट्स इल्ले स्क्रिनार घालया म्हणून सगळ्यांचे. अशें आसूं दी. केला
जावं काट जायना इल्लो जाल्यार इशिने म्हज्या सायडीन येतो तुजे सायडीन गेल्यार हांव दिशीन येता गे आप्पा आं समजलें न्ही आतां समज जालें आतां इल्लें एडजस्टमेंट करया हांगा इल्लें ओके हें पास मागीर प्रज्वल हॅलो हाय नायजर रॉड्रिगस आसा ऑनलायन 10K सून म्हूण घालां हय 10K दायजे आबा दायजे आमी सुमार तेंप राखोना 5K जावन सुमार तेंप जालो सुमार वर्सां जालीं म्हणून वय तेंत 10K चे मारता हांव चिंतलें जावं मारूंक 10K मारूंक जावंक ना जालें म्हणल्यार आमी पुरो बिजी तशें जाल्यार आमकां वयर वयर करेक्ट व्हिडियो सोडून घालना ते बेजार करनाकात सोडया आमचो नायजील हांव सांगता आमच्या टिमाचे पुरो इंट्रोड्यूस करता नायजील आसा एक आनी एक इल्लीं जाणां जॉयन जावन दी गॉड ब्लेस यू म्हूण घालां देव बरें करूं प्रज्वल देवाचें बेसांव पयिल्लें मिसाक वचून आतां लायव्ह करचें आमी आतां स्टेटसार घालता पण आनी एक 10-12 जाणां जॉयन जावन दी ऑडियो एक क्लॅरिटी बरी आहा तोंदरे ना फुल पंप केला हांगा ऑडियो आई दवरला नाल्यार आनी इल्लें मुखार येता म्हणून आमी ऑडियो आयकना जाल्यार आनी इल्लो मुखार येवन इल्लें एडजस्टमेंट केल्यार केला म्हणून म्हज्या सायडीन बेंड केल्या जालें इल्लें समज आतां मुखार येत इल्लें मुखार येत नाका सड्ड मुखार गेल्यार हांगा लागता तशें आमी आतां एक तूं बैसरल्या ते एक जावं दी जाल्यार उपरांत तुमकां व्हिडियो आमी आसात स्टोरी आसात वय स्टोरी आसात आमकां हें करूंक पुरसोत ना रक्षित कुंदर हॅलो हाय रक्षित इंशाल्लाह आमी तोडून ती करूं ना केला न्ही कोंकणी तूं करूंक पुरसोत ना मागीर तुळू घेवन तुळू कन्नडा प्लॅन आसा जावना इल्लेशें तुळू ख्याल करचें इल्लेशें काम ही चड हा दग कांडा पट्या हांवें स्टेटसार घालें एक 4 जाणां येवन दी लायव्हाक न्ही येवन दी आमची ही आसा कर्ल्स स्कॉर्पियन्स कर्ल्स माझं प्रोनाउन्सिंग येना सोमा कोण कळले तुका कोण आमचे तूं एक्टर हां कोण हांगाचे एसजे हां ती आसा आमची जॉयलीन हॅलो गूड मॉर्निंग घालो आमचे मॉर्निंग जावन आतां ब्रेकफास्ट पुरो जावन आतां 2 परांक तयार आहे आमचे ब्रेकफास्ट कालीच्या ताजे पर्यंत पेज हय थंय नायसर आनी सारला ब्रेकफास्ट जालें घेवन न्हू ब्रेकफास्ट जाला आतां हांव जेवून बसला हांगा हांवें जेवण करना इल्लो तो जेवून बसला हांव जेवण करना इल्लो पुरा आतां 7 जाणां आसात लायव्ह आनी इल्लें येवन दी न्ही एक 10-12 जाणां म्हण येवन दी मसू तेम जालो न्ही ती बिजी आसतात आनी आमी म्हळ्यार आतां सुमार तेमतान व्हिडियो येनात तांकां एक यंत्र वय तें इल्लें चॅनल इल्लें काले करतात की घालां तशें अशें म्हणून मागीर बेजार करनाकात येता करता आमी खंयच्या कश्टार जाल्यार करता when is the movie gonna release मूवी तें सांगता आमी राव आनी एक 10 जाणां येवन दी आतां 7 जाणां आसात एक 11:10 जाली म्हज्यांत एक 11:15 उपरांत फूल डिटेलार उलोवन येता तें कॅचअप करयत तें समजता म्हण दिसता दगीन जालना पावस येतालो पळया आमी आतां फॅन ही बंद केला फॅन आतां फॅनाचो आवाज आयकता न्ही हय ऑडियो हांव चॅक करता येता कसा समोसागी ओके न्ही नातल्यार ऑडियो समना म्हणून येता जाल्यार भितर तूं कमेंटर ऑडियो समो आसा केला तसल्या ओके करेक्ट ऑडियो करेक्ट आमचो कांय तंद्रे ना आनी एक 4 केडे शेअर करचें बरें घेवन न्ही आनी एक 4 जाणां येवन दी फेसबुकार शेअर करता हांव ते तुमचो केला तांकां कंपनी दी कंपनी दिवन ताणे ओके कंपनी दिवन आमकां आमचें काम कळ्ळें कंपनी दिवचें ऑडियो बेस्ट आसा ओके ते रोड मायक घालून बसले आमी रोड मायकाचें जुगाड होम जाल्यार मागीर अपलोड करता पुरो ताका बांदून आनी पुरो इल्लें सेटींग केलां घालता दुकरा जाल्यार तें म्हणून पंचनान
तशें म्हणला रायनान. आतां कमेंट्स पुरा सायडीन हांवें स्क्रिनार घाल्यात. तितलें कांय बघूंक जावना म्हळ्यार तें OBSार एक फीचर आहलें तें घालें चॅक करतना आयलें कमेंट्स करेक्ट दिसतात की कट जातात की कोणाचे कमेंट्स कट जाता जाल्यार इल्लें इशें हाडटा केल्ला म्हाका आनी इल्लें भायर घाली हांवें उडना केल्ला म्हाका चूक जाल्यार एडजस्ट करता चिरपाक जाय अशें. ना तें हांव सोमा केलें केलां इल्लें सेकेल हाडना कमेंट्स फूल दाखय ते तांकां इल्लें कळट एक येवन दी तांकां एक टायमपास जाता तांकां कमेंट्स वाच येत. हांव एक इंस्टाग्रामार एक घालता आमकां जॉस्टन ताचे आसा केल्ला म्हूण घालां. नमस्कार लुसिफर गेमिंग हॅलो गायज हॅलो लुसिफर गेमिंग म्हाका वळख आसा म्हाका आतां कोण म्हणून एक्झॅक्ट कळना गुत्ता म्हाका कळ्ळें आतां कळ्ळें राव. नॉलेज मांडो ऑडियो करेक्ट आसा देव बरें करूं नायसिली म्हणालो ऑडियो करेक्ट आहा म्हणून थँक्यू BTS काडा वय बिहायंड द सीन्स काडीचे बिहायंड द सीन्स एक्चुअली फुल्ल फिल्माचें आतां एवरी डे व्लॉग काडया म्हूण प्लॅन आहलें आतां आमचे फुल्ल टिमांत एक्टरांत टीम आमचें म्हळ्यार एक्स्ट्रानांत तशें जाल्ल्यान व्लॉग काडूंक जावना. हांवें प्लॅन केल्लें हांव शुटींग करता व्लॉग काडटा मात्र स्क्रिप्ट डायरेक्शन एक्टींग पुरो म्हणटाना आनी लोकेशनी पुरो आमीन पळयल्लें आमचें तें एरेंजमेंट आहल्यान तें जावना. आनी कालंगी म्हळ्यार आमी उठ्ठो 5 जाणां गेल्यार 5 जाणां एक्टरांत मागीर लोकांनी वरचो हय आनी तातूंत आमचो जो एक लाल्लो लेस्टो ताका दिल्लें मात ताका मागीर दिल्यार तें एक्टिंगीनी व्लॉगिनी जाता तें लागूच जाता मागीर एक्टींग जायना. हय ना बरें केलां एक्टींग बरें केलां मात्र तें ताकाय कन्फ्यूज जाता आनी तो इल्लो गडबडीन तें इल्लोसो म्हणजे वरनी इल्लो साडा इल्लो म्हणून जालें इल्लो जे इल्लो व्हड कितें न्हू एडजस्टमेंट करन गेलो बरें केलां आनी एका सिनांत म्हाका ताका खाली 4 मार पडचे उरल्या मात बरें जालां वांडाय मेमोरेबल बरें मेमोरेबल जालां. सो आमी आतां आनी 2 मिनटां आसा मागीर हांव फिल्माचें पुरो डिटेलार उलोवन येता. 11:15 म्हणली हांवें केला मॉडल 11:15 जाली सांगली 13 जाली आनी 2 मिनटां आहात. आमचो सहकार तुमचो सगळ्यांचो सर्वांचो सहकार आमकां दायचे केला आतां भाशण दिवंक सुरू केला न्ही ना भाशण लेट तुवें पयलीं सांगलें राव ब्लूपर्स घाला वय ब्लूपर्स घालीचे तेंत हांगाचे ब्लूपर्स घालून फायदो ना. हें काल एक रुमाचें ल्हान सेटअप हांव इशीन आयल्यार इशीन येता केला म्हूण मांडो इशीन गेल्यार बरो घेवन दिसता मांडो दिसल्या बरो न्ही मांडो दिसता थंय दिसता तोतूंत न्ही तो स्टेट आसार बेंगलोर घरा कोणी आयली बेंगलोर घरा कळ ना येताली तांचो एड्रेस घालना न्ही तांचो नांव मात्र न्ही सांगल्यार कळटा. आमकां म्हळ्यार साखणाचो सपोर्ट द्यायचे खाली तर स्टार्ट करया. ये हांवें शर्ट उलटा घाला या देवा म्हजें शर्ट उलटा गेले म्हणून तो असो न्ही ते कॉमेडीक जाता न्ही हय हांवें आतां हांगा पळयतना बॉल्स भायर भितर असो न्ही लकी ड्रॉ 777 आमी एक एनावन्स करून केदां एनावन्स केल्लें एक 1.5 वर्सां पयलीं एनावन्स केल्लें घेवन न्हू वय 1.5 वर्सांचे पयलें हय 1.5 वर्स एनावन्स केल्लें मागीर आतां आमी क्रमेण आतां तो प्रिन्सेट आहलो पळय ते आसते आतां पुरो जावन आसचे घालतात ते सांत उलटा घालून बसतालो न्ही तुवें वगत रावतालो तेन्ना गुत्त नासलें न्ही ते म्हाका कितें इंग्लीश काय करूं जायना न्ही आमचें कॉमेडी चॅनल न्ही कॉमेडी चलता तेय कॉमेडीत जायचे हय जायचे तें पुरो जायचे वाडटा. आनी तूं लकी ड्रॉ 777 एनावन्स मात कितें मस्त पयलें केल्लें एनावन्स केल्लें जाल्यार तें आमकां तें रायन जॉयल केल्लें आमकां कॉम्बिनेशन आहलें तें आमकां करेक्ट जायचें आहलें. सो मागीर जॉयल हांगा गेल्या उपरांत ताचे स्टडीसाक तें मेळोना कॉम्बिनेशन तशें मागीर तें इल्लें थंयच उरलें आनी फंडींग नासल्यान इल्लें स्थगीत जालें. तशें लास्ट ऑक्टोबर नोव्हेंबर इतल्याक
एक कितें मोन आयलें करया म्हूण एपटी आनी खरें नासल्यार जायना आनी 2023 तुमी ऍड केल्यार 7 जाता. वय तुमी न्यूमरिकल नंबरींग आनी फॉलो करतात जाल्यार युट्यूबार तें 7 जाता. सो आमचें नावूय 777 जाल्ल्यान एपटी इल्लें करया म्हूण चिंतून केलें. डिसेंबर 10 आमी स्टार्ट केल्लें. डिसेंबर 10 मागीर ते रोल आमी म्हज्या लेखान आमी पयलें करूंक मोन केल्लें जाल्यार जातें ना घेवन ते टायमींग म्हज्या लेखान आतां करेक्ट आहलो. आमकां एक्टर्स त्या नोमनेर मेळ्ळ्यात. एक एक्टर्स त्याच टायमार फ्री आसले आनी आतां जाल्यार फ्री ना आतां मेळना. आतां वचून येयलें तांचें डब्बिंग आमी मूक दिलां. डब्बिंग आनी परत तांचें फिनीश करून सोडलां आमी. तशें आमकां कांय डब्बिंगाचें तोंदरे जावना. सो 95% जालां शूट. पोर एसेंबल करून एक टेस्ट स्क्रिनींग केल्लें. टेस्ट स्क्रिनिंगांत एक 2-3 आमकां सजेशन आयल्या तें कन्सिडर केलां एक चेंजीस करयेत म्हणून. करता तें खंडीत करता. वय ताका आतां परत्याक खाड केस आनी बरो हेजे केला म्हणजे ऑलमोस्ट आयले म्हजे इस्टाग्राम तो गुड फ्रायडे म्हणसर वय आमकां म्हळ्यार तांतू आमी 2 टायम लायन केल्यात. एक इल्ले पयले इल्ले मागीर म्हणून. आनी तें कांय ट्विस्ट न्ही तें कांय व्हडलें इशें न्ही तें सांगेत. तांतू इल्ले एकान कार्ड आसात आनी एका कार्ड नात. सो आतां कार्डा आहल्या सिच्युएशनाचे 2 सीन रिकर्चार आसा आमी. सो ते ह्या मंथ एंडा भितर करयेत. ह्या मंथाच्या एंडा भितर येतात. तशें पकानी जोरान येना ते इल्ले शिवऱ्यो सांडिल्ले जाले रप्प येता आतां कितले जाणां लायव्ह रात पळयता. 11 जाणां लायव्ह रात वडना तें मागीर पळयतालीं आमचे मागीर एक 2-3 हजार जाण पळोवची गॅरंटी आसा. हय आनी कोणाय की मुवी सपोर्ट करूंक आहल्यार तें डावन हांवें तें एक हें घालां न्यूजा बरी अशें रन जावन उरता अशें हांगा एक रन जावन उरता आनी तूं घालां डिटेल्स डिस्क्रिप्शनार पुरो डिटेल्स आहात. फिल्माचें ड्युरेशन कितलें फिल्माचें नांव घालें सिनॉप्सिस घालें आनी तुमकां कोणाय सपोर्ट करूंक आहल्यार एड्रेस खंय धाडिचेर पुरा A to Z डिटेल्स हांवें घाल्यात. तुमी पळया सपोर्ट करा. हय इंट्रस्ट आहल्यार सपोर्ट करा कांय तोंदरे नासल्यार आमी युट्यूबार तुमकां फिल्म एक टायमा येता. हय सो ताच्या पयलीं एक 2-3 कडेन म्हणी आमी प्रायवेट शोज घाले. इनिशियल प्लॅन नासले मात मागीर एक्टर्सां पुरो एड जावन तांचे सजेशन पुरो काणकोण आनी इवन आउटपुट आसा तुमकां दाखयत एक भायर एक स्क्रीन घालून दाखयत तोंदरे ना. सो त्या देखून आनी मस्त आतां सीन्स एड जावन आनी इनिशियल स्टोरी कालें बरयल्ली ती मागीर इल्लें चेंजीस पुरो केले आमी तें आनी कितें तशें आमकां एक कॉन्फिडन्स आसा प्रोजेक्टा वयर नाही केला. तें म्हळ्यार तुका बरयतना बरो नंतर गेलो. हय आनी तूं इंटरवल म्हणून आनी तशें बरो कांय चिंतून बरोवना. एक पयल्यान प्लॅन कर एक स्टोरी आनी एक कॉमेडी एलिमेंट चड दवरला आनी तो हिरोइन म्हणून ना तें पुरो कांय ना. पुरा सक्कडी हिरोत सक्कड हिरोइन तातूं कांय येना. हय तातूं कांय केला इल्लो तिशीन हें कर बी इशेन ना नासल्यार इल्लो इशिनंत येतो आडना तें कमेंट्स बॉक्स आतां आमचे लुसिलो बारान आयली. गॉड ब्लेस द एंटायर टीम. एक्टर्सांचे हांव आतां सांगता करेक्ट टायमींग. एक्टर्स कोण पुरो आतां केला रायन जॉयल केला मानच्या जाग्यार तें जॉयलाचे रोल हांव प्ले करता आसा म्हळ्यार ताका म्हणून बरयल्लो तो मात्र वय मागीर तें सिच्युएशन प्रकार हांवें एडजस्ट केलें डायलॉग्सांनी. सो तो रोल हांव करता आनी म्हाका म्हणून कालें बरयल्लो इनिशियल तो लेस्टू करता. ताका बरें चान्स मेळ्ळो तो रोल. तो चिंतून बरो मोगान बरयल्लो हांवें ताका मेळ्ळो. मोगान बरयलो ताणें मोगान केला ताका दुसरो उपाय ना. केला मातो रोल केला म्हाका तो दुसऱ्यांक दिवंक चिंतूंक जायना. वन्स केला सेट दिवन आसा तांकां मिंटू आमचो कुकेट कालें वन्स केला एकटी थंय सांगलें तें कालें सांगलें आतां आमी उरलेलीं तेंत घेवन. मागीर आमची लुसीबाई आसा. लुसीबाई आमी तें एक्टर सोदताना त्याच टायमार मेळ्ळी आमकां एक्झॅक्ट. सो हय आनी सपोर्ट केला मस्त सपोर्ट केला म्हज्या लेखान. आमी चिंतिनासलें की चड सपोर्ट केला मस्त. वय
तेजे मात्र फर्स्ट ऍक्टिंग करतना रसला बोललो ते थंय सांगो ना आता सांगता म्हणजे काल करचे कितें करचे म्हणून कळना आमकां मागीर मागीर एक दीस मात्र मागीर adjust जालें आनी रिशल आसा रिशलाचें आमकां वळख कशी जाल्ली केलां ते येने कलांगण कोंकणी कॉमेडी चॅम्पियन्स म्हणून एक कोंकणी रियलिटी शो आहले तातूंत आमी गेल्ल्या जाल्यार तातूंत आमचे पयलें तांचें टीम आहलें पेरमनूर न्ही तांचे टिमाचें हें जावन आसा कालें शो जावन आसा सो ते दळ आमी नोटीस केल्लें आनी तें एक्चुअल रोल आनीक हाका बरयल्लो कॅरेक्टराक सो तें मागीर चेडवांच्यांनी कोत्ता आनी खासर जाल्या उपरांत मागीर तांकां भोंग जाता येवंक आनी सो तशें जालें जावन परमिशन मेळोन आसता ताका ना आमी ते विचारूंक वचोना रिस्क रिस्क नाका आनी परमिशन मेळटा म्हणून धैर्य येना आनी नवी काजारी आमी विचारचें समान जायना आनी विचार मागीर अर्दे कट जाल्यार आमकां तें शूटिंग कंप्लीट जायना आनी हांव केदाळे एकटी स्टोरी बरयल्यार म्हाका एडिटिंगार समज जायना जाल्यार हांव रिशूटूच करता आमी केला ह्या फिल्मांत आमी 1-2 दीस रिशूटूच केला फूल फिल्म तें आतां आनी 2 सीन घाले आमी करता ऑलरेडी शूट जाल्यात पूण आनी इल्ले बेटर करीत म्हणून आमी रिशूटूच करता कॉम्प्रोमायज नाका हांव तशें आमची लुसीबाई जॉइन जाल्ली तशी लुसीबाई सांगून जालें आतां रिशल तशें मागीर आमकां तो रोल मागीर पक्का ताका फिट जालो हय फूल फिल्मांत आसा फूल फिल्म म्हळ्यार ताची एंट्री केदार जाता थंय फूल मागीर कंटिन्यू जाता मात बरो केला आनी आमकां जाय जालें एक्टर हय आनी पुरा एक्टरांनी बरें सगळ्या एक्टरां जाल्यार आमकां फुल्ल सपोर्ट केला आनी कांय खंयचें हें नासतना आमकां खुशी जाल्या ते वय मागीर आनीक एक्टरांची लिस्ट हांवें केला म्हाका सांगा पळोवन सांगता मागीर सुकतात पाप सुकल्यार मागीर मेन्शन करून हांव जाता तातूंत मागीर आमची आयिल्ली वो आसा आमचो MC प्रितम हय ताका तसो रोल कसो सांगचो नाका सो MC प्रितम आसा मागीर विन्सन आसा विन्सन आमच्यात हय सो ताका आमच्या पयलीं एक्टिंगांनी केला सो ताका एक रोल ताणें बरो केला दोगांनी हय आनी MC प्रितम जाल्यार तो थंय येवन फजीत जावन ताचे एक्चुअल ताका रोल डिसेंबरांत म्हणून दवरलो ताचे सीन मात्र ताका मागीर डेट्स मेळोना MCचे सिजन न्ही MCC न्ही MCचे सिजन एक आनी एक कालिंगी म्हळ्यार कोतिके येयनातलो न्ही हय तें हेल्थ ताका रेस्ट जाय आसलें सो ताचे मागीर ताच्या खातीर आमी मागीर फेब्रुवारी मातसो पुश केला फेब्रुवारी मातसो पुश केला कित्याक म्हाका तो रोल ताणें प्ले करी जेवन जाय आसलो सो ताकाच पूण बरयल्लो सो ताणें केलो कामीन ताणें केलो बीर मो तो रोल करन डब्बिंग आमी इमिडिएट केलें हय मागीर आमचो हो आसा एरन प्रिन्स ह्या फिल्माक एक रॅप करता तो ऑलमोस्ट रेडी आसा तें आनी फिल्माक सॉंग आनात न्ही सॉंग आमकां डान्स येना आनी डान्स ट्रेन केल्यार कांय तशें ना म्हणूंक ना ट्रेंड इन्स्टिट्यूट टिमान ते एक खंयचें जायना म्हणून खंयचें ना आमी काल पळय केला मागीर कळटा फिल्म पळयतना आतां तूं कमेंट्स इल्ले पळय केला ताच्या आयडियांत ते पळयचे न्ही आतां मिंटून काले म्हणलें ते एवढो वन्स केला सेट म्हणून आसा न्ही तें ऑल आर हिरोज अँड ऑल आर हिरोइन्स म्हणून सगळे हिरो हिरोईन तें वय मागीर केला मक्कार घेवन घाला लुसीबाईन ना बा प्रज्वल डिसोजा तें हें नर्वस जालां म्हणलें न्ही तें प्रज्वल डिसोजा ऑल द बेस्ट फॉर लकी ड्रॉ 777 फ्रॉम येसू रक्षका यूट्यूब चॅनल देव बरें करून प्रज्वल डिसोजा म्हजी सूर बाकी आसा लुसीबाई सूर तें काम जालें सांगता तुका इंदाची दिया एक्चुअली पुरो सेट करून दवरला पुरा हय एक्चुअली तिका सूर म्हणून तें रेडी आसलें तें आमी एक कडेन उलोवन दवरलें तें जावना तें ऑलरेडी कोणी खणून गेलो ताचे उपरांत तुका एक सरप्रायज दिया म्हणून परत्याक हांवें आडयला हांगा आमचो लोकल एकलो मनीस आसा
सत्य तुका सांगला नाव सांगते नाका 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 त्या आडेल्लो तो इल्लो कोडू आल्लो ते तुका तो कोडू नाका आमाल आसा तूं आमाल जावन गळा पडल्या ತೊಂದರೆ ना मात्र कोडू आल्ल्यान हाडू ना सो तो एक ते करया ना ताका अरेंजमेंट हांवें केला लुसीबाय आनी हे हांव इलाजी सुरयता हांव दिता फुल फुल रेडी आसा हांव दिता हय हय हे सारन बरो लुसीबाय गत म्हणून हें करून दवरला हय नांव बरोवन तें नांव बरोवन तें हें करून दवरला सेटींग करून दवरला सेट दवरला हय हांगा नाय तें दुबय आसा तें कळ्ळें म्हाका तें कर्ल स्कॉर्पियन तें कळ्ळें तें काले घाल्लें म्हण कळ्ळें म्हाका असं नाका तें एक्टर हांवें चूज केल्लें इनिशियल तें हांगा ना दुबय आसा तें करेक्ट तें दुबय आसा मागीर आमच्या एक्टरांत कोण आसा स्ट्रीम जावनूच आसा न्ही हय कट जावना ओके ताच्या उपरांत आमचे एरन प्रिन्स आहा मागीर जॉनिशा म्हणून पक्षिकेरे हय एक रोल केला बरो केला ते सुपर केला ते एक कास्टिंग मात्र आमचें ते एक बरें जालां ऑडिशन गिडिशन कांय ना खाली एक तुका एक्ट म्हळ्यार आमी एक्टींग पळयल्लें बेश्टें कास्टिंग करूं ना तांकां कॅपेबिलिटी आसा म्हूण आमकां दिसलें तांकां आपोवचेंत एक्सपिरियन्स जायचे म्हणून कित्याक आमच्या कोंकणी इंडस्ट्रींत एक्सपिरियन्स म्हणून तितलें आमची इंडस्ट्री वचूना मुखार कावंटेबल फिल्म्स आसात मँगलोर कोंकणींत कावंट करी तुका फिल्मां कितलीं केल्यान म्हळ्यार त्या हिसपार फंडींगय ना एक प्रोडक्शन जाल्यार तितलें मेळना आनी तातूंतलें हें आसा म्हळ्यार करूंक की तुका मागीर कलेक्शन वायजी कलेक्शन जायना थिएटरान त्या देखून इल्लेशें बंग जाता सो ताका ताचें कास्टींग ताणें बरें केलां रोल दिल्लो बरो केला मागीर ल्हान चेडूं आसो ते एक आमकां एमर्जन्सी म्हळ्यार जाय जेवणालो खालें करचें म्हणून समजना तो रोल आसलो आमी उलोवन दवरलें ताका शेड्यूल जाल्ली कालिंगी म्हणून आसलें एक चेडूं ल्हान सो मागीर इमिडिएट दिसता एक्टर येवन जालें तांकां भुरगें ना हय तें भुरगें करूंक भुरगें कोर इमिडिएट करूंक जाय ओके मागीर वचून एका हाजे कडेन वचून तो आमचो सोनी ताका एक मुस्तो ताका एक टँक्स म्हणटा सोनी आनी ऑस्कर फिरेरा ते बरें करूं आमची हांगाची किरांतलींत पूण ताणें कुडले एक ताणें एक हांव हें करना हांव आपूण ताणें तापून हाडून तेणें तें केलां आनी त्या चेडवांनी बरें त्या भुरग्यांनी बरें केलां एक्टींग खुशी जाली ती मस्त थँक्स सोनीक आनी ऑस्कराक आनी मायन्सो म्हळ्यार तांच्या मायन्सो म्हळ्यार एक रोल आसलो तो हिणें केला कर्मणबाई न्ही प्रितीन केलो प्रितीबाई कुकेटे तिणें केल्लो सो तोय बरो जालो रोल पुरा कांय ना कोणाचे रोल हें करूंक ना हय मागीर म्हणजे ती आमचे कास्ट मेंबर सो मागीर आमचो मास्टर आसा ऑलविंदान ती मागीर आनी एकलो मेल्विन पेर्नाल आसा मागीर आमचो प्रिन्सान आसा प्रिन्सान तो मिंटू म्हणून घालता येता न्ही कमेंट हय तो एक आसा मागीर थॉमास आसा थॉमास म्हळ्यार लुईसान कटील तो आमचो हातूंत आसा आमच्या कोंकणी नाटकांत कटीलच्या टिमान पुरो आसतलो हय आमकां मस्त कितें आयला म्हळ्यार आमचें शुटिंगांनी बरें ताचें इल्लें टायमींग आमी म्हळ्यार आमी मदें मदें शूट केल्लें फायनल लास्ट सीन पयलें मागीरचें इशीन दिशीन बरें केल्लें सो स्टोरी म्हाका करेक्ट कोत्ता आहली हांकां कोत्ता आहली मात हांकां हांव खंयचें गरयता म्हणून हय तें इशीन दिशीन खटल्यान सो तो आयला एक सांजेचे इल्लो वेळी दनपार इल्लो वेळी सकाळीं तशें म्हणून आमी एडजस्टमेंट केल्लें तो आयला काम आयलें म्हज्या लेखान हांवें कावंट केल्ल्या प्रमाणे 17 एक्टर आहात केला 17 म्हळ्यार एक डायलॉग म्हण आसले 17 आहात मागीर 5 की 6 कोणा सायड रोल म्हळ्यार डायलॉग थोड्यांक इल्ले म्हळ्यार आसा एक डायलॉग तें रनिंगार 5-6 तशें म्हज्या लेखान फुल्ल टीम मागीर कॅमेरामॅन ड्रोन अशें धरल्यार 30 जाण असो जाता आनी कॅमेरांत आमचो SJ आसा फोटोग्राफी आमचो मुरगांव रिसोर्ट सो आनी ऑलवेन सिनेमाटोग्राफर हांवें ताचें नांव ऑलवेन सिनेमाटोग्राफर म्हणून घालचें तो हांगासो सॅचुरा पेटेचो ऑलवेन
सिक्वेरा हाय कॅन्डिड स्टुडिओ मागीर SJ फोटोग्राफी मुर्कोरी सो SJ डिसोजा न्ही वय आनी ताच्या मिसेसांनी जॉयलीन तिचें नांव मेन्शन करूंक ना जॉयलीन तिणें एक रोल केला बरो आसा आमचें कास्टिंग वायज म्हाका सॅटिस्फॅक्शन आसा पुरा बरें मेळ्ळ्यात आमकां एक्टरां मागीर एक आनी एक मागीर एक्टर आसात दोगां तेका हांव तांचें नांव रिवील करना आसात तें जाल्यार ट्रेलरान घालया आनी कोणाचें पुरो नांव मेन्शन जावना वळें तांकां हांव रिवील करूंक वचना आमी एक शूट केलो एक जालें ताजें पुरा हें जालें पुरो शुटींग आनी पुरो जाले उपरांत ताका कालें ताज्या हातूंत परमिशन मेळूंक ना परतून दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या एक्टराक ती एक एक्टर आसा वय 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 थंय एक एक्टर आसा तशें सुमार जाणां मोदें मोदें आमी थोड्यांचें शूट केलां तांचें नांव हांव रिवील करूंक वचना तें मागीर हे मात्र भयंकर शूट आनी पुरो जालो भारी इंट्रस्ट आहली त्या मनशाक लास्ट आमी ताका जायना तें नाका तें दुसऱ्या दिसा त्याच एक्टराक दुसऱ्याक हाडून जालो शूट जालो तें ओके तें आसता तें फिल्मांत आसता तांकां कांय तोंदरे ना आमकां तशें कांय तोंदरे तरी की आमकां एक आमी कशें चिंतलें कशें कहली एक्टरां जायचे ते एक आमकां एक मेळ्ळें आनी ड्रोनाक आमचो नैझील NR मिडिया ताचे सांगात जीवन आहलो जीवन डिकोस्टा एन्सन आहलो वय केदाळा जाय ते दाळा वय आनी ते खुशी जाली आमकां कितें न्हू ताका एक मस्त टँक्स म्हणटा कोणा नैझीलाक केदाळा दोन आनी उरले टँक्स मागीर रिलीजा दिसा म्हणजे ते म्हणे न्ही पूण आज कित्याक आमी सांगले टायमार आयलो तो ते मेन आनी मोदें शुटींग करयलां ताच्या वरना आनी कोणी सुकल्यांत गेला आतां पुरांक मेन्शन केल्या उपरांत आतां बंग जालें हांवें बरोवन खाणगी जाल्लें घेवन फ्लोअर म्हणून गेलें मेन आसलें आमचे सेकंडांचे जालें वय वय सुकल्यार ना आमचें हांवें तो तें जायना मागीर कोण आसा मागीर फुल्ल फिल्म आतां येदो म्हजो कोंकणी फिल्मां आतां म्हाका सांगूंक नाका म्हळ्यार कोंकणी फिल्मां येदो म्हजो रिशींत काडना आहली म्हणून पूण भायर भितरच काडटाली न्ही घरा भितर सडावात आमचें 95% भायरूच आसा फुल्ल फिल्म भायर वताक धांवचें तें तशें आसा सो भायरूच काडला आमी आमकां तें लायटिंगाचें इल्लें बजेट नासलें आमचे कडेन आमी व्हडले लायट्स घालून अशें करूंक आनी स्टोरी बरयतना चिंतून बरयल्ली की इंडोर नाका भायरूच करी आमच्या स्टोरी तितून इंडोरच उणें आहलें इंडोर एक सीन आसा एक सीन गे दोन सीन कोण आसात पुरा भायरूच इंडोर खंयची सीन आहा एक ती सीन आहा तुमची वय कळ्ळी म्हाका एक थंय सकयल कडली ती एक आहा न्ही वय दोन सीन आसात वय फुल्ल फिल्म म्हणून दोन सीन ते म्हज्या लेकान फुल्ल फिल्म 5% इंडोर मागीर फुल्ल आउटडोर दवरल्या आमी दोळे आहल्या काळें जाल्ल्या आमी कितले काळें जाल्या म्हणल्यार ती फिल्म पळोवन तुमी मागीर सांगतले हय आनी नॅचरल केला कांय लुसीबाईन थंय घाला मेसेज घाला तिका पाप तिणें वच जायना जाल्यार केला एक्ट केला हांव एकदम काळी जाल्या लुसीबाईन मस्त फिल्मान एक्टिंग केला पूण आमच्या टिमान जाल्ले बरे अनुभव तिका केदाळे जावचो ना गे म्हणून जावचो ना म्हणटाली ती तिका एक फुल फ्लेज्ड रोल म्हळ्यार हातूंत घेवन केला एक्ट केला मस्त फिल्मांनी मात्र एक मस्त स्क्रीन टायम आनी फिल्मांत एक मेन रोल आसा तिका वय आनी मस्त ग्रेस डिसोजा ऑल द बेस्ट देव बरें करूं आनी कितें आसात कमेंट्स हांव पळयता फ्रँकी बॉय आय हांवें सलामत करचो केला जाल्यार असो हाच्या बरी विजय ताच्या बरी आमचो तामीळ विजयान ताचे बरी सलाम करता जॉय फेराओ आय इज्रायल गे ना इज्रायल मागीर वचोंक आहा तो नायझील लुसी चिक्कूची नेम्स म्हळ्यार काडलें समजना लुसीबाई कोण ना आनी कोणाक फिल्माक सपोर्ट करूंक जाल्यार डिस्क्रिप्शनाक घाला सपोर्ट करिया तुमचो सपोर्ट आमी आशेत आमी हय आनी फिल्माचें ना तें रिवील करूंक ना लुसीबाई नाका आनी कितें आसा
पायाचे टॅन आनी की वचोना वय पायाचे टॅन आनी की वचोना पण घालां तें म्हजें वचोना हांगा कालिंगरचें आसूं न्ही एक वर्सा तूं भायर दुबय आनी गेल्यार क्लीन जाता तें पायाचें म्हळ्यार तें आख्खें आसता न्ही वांडो घाल्ले वय वय लक्की कूपन उडासा जाता लक्की कूपन टिकेट खंय मेळटा हांव विचारलां राव आसा बुकूत आमचे कडेन आसा आमचे बुकूत आसा वय ताचें प्रायस मात सांगता हांव जाय जाल्यार नंबर मात दुसरे आहा ताळे आमचे इनिशियल नंबर नात नंबर दुसरे आतां हांव तें हें रिवील करना टिकेट आसा म्हणजे टिकेट आसा तें 777 जाल्यार टिकेट आसा हांव दाखयतां ताचें म्हाका तें आमी केल्लें तें म्हाका हें रिवील करूं नाका थोडे वय हांगा नंबर 777 आसा हांगा म्हजे कडेन दिसता वय 777 आतां तरी रिवील केल्यार पुरो मजा येना तुमी फिल्म पळयलें जायना वय आतां एक पुरो मजा येना ती पुरो मजा येना जाल्यार आमकां बेजार आमी इतले कश्ट काडून फिल्माचें पोस्ट प्रोडक्शन जावन उरता पोस्ट प्रोडक्शन म्हळ्यार एडिटींग हांवें केलां आतां शूट केल्लें तितलें एडिट जालां खाली एक सीन पोरची एक बाकी आहा ती एक बाकी आतां केला हांवें फिल्म पळोवना न्ही ना पळया आमी मागीर आज फ्री आगी आज पळया आज पळया जाल्यार टायम आसल्यार पळयता म्हणटा ये एसचे रिवील करनाका सायबा एसचे रिवील करते आतां वय राखून रावन दीत वय तेंच राखून रावच न्ही पोस्ट प्रोडक्शन म्हळ्यार आतां कलर ग्रेडिंग एक जावन आसा ते एक कलर ग्रेडिंगाचे एक म्हळ्यार आमचे कॅमेराज आमी कॅनन मार्क 4 काडला कॅनन मार्क 4 म्हजे लागून ओके आमचे फर्स्ट प्रोजेक्ट जाल्ल्यान आनी बरें तो आयला कॅनन मार्क 4 बरो आसा कॅमेरा कांय तंद्रे ना तुमकां सिनेमा फील दिना म्हूण सांगूंक जायना कलर ग्रेडिंग आनी प्रकरण एक आउटपूट येता तें कॉन्फिडन्स आसा फ्रॉम ऑल द पॅरिशनर्स टू शो द होय आनी म्युजीक जावन उरता म्युजीक बॅकग्रावंड स्कोर जाला इल्लोसो एक 2-3 सीन्स हांवें पळयले हांव गेल्लो मागीर उरले ते वेर्ना तांकां नांव सांगूना वेर्नान बिग वी म्हणून सो तो येदो रॅप आनी करना आसलो सो ताणें एकटी आमकां सपोर्ट करता पडलें आनी ताणें केलां बरें म्युजीक केलां म्हण मेळोना ताका न्ही तो वय ताका हांगा एकटें आयल्यार मेळयता सो बरें केलां ताणें आनी म्युजीक आयरन प्रिन्स करता आनी रेकॉर्डींग डबिंग वय रेकॉर्डींग डेना आमचो जेसन जे सिक्वेरा परफेक्शनिस्ट सो ताणें रेकॉर्डींग करता आमचो फुल्ल फिल्म आमी थंयच रेकॉर्ड करया म्हूण आसा प्लॅन मागीर गुंतून आमकां म्हळ्यार रिलीजींग एप्रील म्हूण चिंतलां आमी एप्रिलांत एक्चुअली इस्टराक येवंक आसल्या गुंतूना चान्स आहा रेडी आसत जाल्यार आमकां म्हळ्यार एक हप्त्या पयलीं आमकां रेडी जायचे हय आनी आमचो सरचें नाका म्हणून तें फर्स्ट शो आमकां हय तें खंय घालें म्हूण तें येदोळ हें जावना हय खंय फर्स्ट शो घालता जाल्यार पयलें एक हप्त्या पयलें हय आमी इस्टराक आतां एनावंस करूंक जायना डेट्स मात फिल्म 95% शूट जाला आनी 5% आमकां 1 डे शूट बाकी उरता आनी ल्हान पॅच वर्क ल्हान तीं कांय आमकां तंद्रे जावचें ना शूट करूंक पूण म्हज्या लेकान पोस्ट प्रोडक्शन जाल्यार री कलर ग्रेडिंग आनी म्युजीक तें हांवें उलयलां तांचे कडेन तें म्हज्या लेकान ह्या मंथा भितर जाता खाली डब्बिंग एक आमकां आतां म्हळ्यार आमी अवेलेबिलिटी आनी पळोवन पुरांची ते एक टायम टू टायम केल्यार आनी उरले कोंकणी एप्रील एंड्रे रायना म्हूण घालां लुसी बायन कळ्ळें म्हाका ती ना गा तिका एप्रील एंडाक गेल्यार ती येता न्ही पळया एप्रिलान रिलीज करचें आमी तूं येनासतना राव आमी रिलीज राखचें ना पळया तिका आतां आशा आसा तिका एक प्रिमियराक या आमी देता म्हणून दुबय हय आमी त्या एप्रिल
एप्रिलांत सोडया म्हण आसा मात दुसरी फिल्मां आसात कोंकणी पूण आमी थिएटराक येना ते सांगून ना न्ही आमी एक्चुअली हें फिल्म थिएटरांत रिलीज जायना आतां कोणी थिएटरांत येता हांव चिंतल्यार ना थिएटरांत रिलीज जायना कित्याक थिएटरांत रिलीज करून खर्च या तितलोच आमच्या फिल्माचें बजेटूच ना तितलें थिएटरांत घालचें तितलें रिजिस्टर करचें तितलेंच बजेट आसचें आमचें थिएटराक वचून तुमी रिजिस्टर करचें कॉस्ट कितलें आनी जाल्यार तितलेंच फिल्माचें बजेट आमचें सो त्या देखून थिएटराक घालचें प्लॅन ना पण आमी युट्यूबार घालचे पयलें युट्यूबार येता आमच्या युट्यूबार सबस्क्रायबर्सांक तें एक बरें फिल्म युट्यूबार येता पूण इल्लें वेट करचें आमी एक एप्रिलांत प्रायवेट शोज एक ते फ्री घालता आमी कांय तोंदरे ना आमकां स्पॉन्सर मेळ्ळें जाल्यार फ्री घालता कितें टिकेट दिवन आमी तें आमकां नाका म्हळ्यार आमकां स्पॉन्सर मेळ्ळ्यार पुरो आमकां पयशे घालचे पडचे हय नाका आमकां एक एंटरटेन करया म्हणून या कोणी फ्रीया घालयता म्हणल्यार ओके आमी रेडी आमकां वाटता कंटेंट दाखयला जाल्यार आमी खालें प्लॅन केल्लें आमी खालें सांगोंक येता स्टोरी म्हणून सो ते एक आमकां पयलें हांव मोना आहलें न्ही केलां एक फिल्म करी जी ट्रेंडिंग शिल्ड था करी केलां एक मस्त वर्सां पयलें ताका एक अशें चान्स आहलें घेवन न्ही फिल्मान अशें नॉर्मल अशें एक्ट करचें आसलें हांव थंय वचोना इंट्रस्ट हांवें परिस्थिती तशी हय ताका एक एक्ट करी जेवण आसलें सो फिल्मांत तशें मागीर म्हाकाय एक मन आहलें हांवें एक स्टोरी बरयल्ली करया म्हणून तेंच्या आतां आमकां कोणी स्पॉन्सर आसता जाल्यार खंयची फिरगत जाल्यार व्हडना आमी रेडी हय न्ही आमकां खंय फिरगत हॉल जायचे म्हण न्ही ना आमकां खंय आमी एक शोज घालता आमी हाव आर यू बोथ सिमांग टीव्ही वी आर फायन वॉट अबाउट यू या ते ऋषीबाई करेक्ट तें करेक्ट कमेंट्स येवन उरतात केलां मदें मदें आमचे जाण आमचे एक्टरांत आसात रिशा लायला ना ते बिजी आगोंडात आतां आनी थोड्यांचे एक्टरांचे नांव रिवील करूं सो कोणी पळयतात जाल्यार तुमकां लास्ट दवरया तुमकां लास्ट नांव रिवील करया तुमचें पुरांक रिवील करूंक गेल्यार जायना इल्लेशें म्हणी बाकी कोक्के दवरचेच पडटा नातल्यार तें जायना पुरांक रिवील केल्यार मजा आनी फिल्माची ड्युरेशन 90 मिनिट्स आसता 90 मिनिट्स म्हळ्यार 1 घंटो 30-40 मिनटांनी जाता पुरो इंट्रो आउट्रो परत धरल्यार तितल्यार मजा लागून फिल्म एंड जायत घेवन आतां सद्या कट केल्लें सुरू कट केल्लें 2 घंटे म्हणलें न्ही 2 घंटे येता म्हणून मागीर कट केलें आमी कट केलें म्हळ्यार आमकां नाका इतलें तांकां थोडे समजता थोडे विशय आमी परते सांगिचे म्हणना काडटाना काडल्यात ते मागीर काडटाना ते पुरा हें करचें जाल्यार 3 घंटे जायना हय काडलो मस्तू काडल्यात आमी टेक्स पुरा म्हळ्यार स्क्रिप्टांत आसलेंच काडलां अशें एक्स्ट्रा न्ही पूण थोडे फावटी आमकां एडीट करतना थोडे फावटी स्पॉटार थोडे चेंज केल्ले आसा सिच्युएशन प्रकार तशें तें पुरो म्हज्या लेगान घालतना आमकां थोडे विशय आमी कट केल्यात आनी थोडे सीन्स शूट करूंक जावना न्ही एक ती सीन आमी प्लॅन केल्ली बसाची आनी ती जावना एका लेगून बरें जालें घेवन जावना ती ते करूंक की आमकां मस्तू आजकाल तुका एक वर देड वर केदाळे प्लॅनची एंडिंग जाता की म्हणून थोडे आतां ती परिस्थिती तशी जाली आतां लॉंग जाता मस्तू लॉंग जाता आनी कॉमेडी आसा जाल्यार तातूंत मस्तू आमी कॉमेडी खातीर ते सीन्स ऍड करूंक जायना ऑलमोस्ट आसात कॉमेडी सीन्सूच आसचे फिल्मांत एक ल्हान स्टोरी फोटो कॉमेडी येता जाल्यार ते म्हज्या लेगान कॉमेडी खातीर एक्सटेंड केल्यार बोर जाता तशें पोर आतां कट करतना 1 hour 40 minutes आयलें ते 2 सीन केल्ले म्हळ्यार इल्लें हांवें एडजस्टमेंट करून ऍड करून पळयलें 1 घंटो 40 मिनटां आनी 5 मिनटां एक्स्ट्रा कितले येता फायनल कटिंगार 1 घंटो 40 मिनटां रावता घेवन ह्या 30 मिनटांनी जावंक पुरो सांगो जायना आमकां वाटता रे फिल्म फास्ट आसा जे बोर जावं नजो खंय बोर जावं नजो आनी बरें दिसाचे सगळ्यांक हय ताका राखोंक ना सड्ड हें करना 2 घंटे नाका हय 2 घंटे ना 2 घंटे व्हरूंक ना 1 hour 40 मॅक्झिमम 40 रावोनचे आनी कॉमेडी कॉम्प्रोमायज ना खंय कॉम्प्रोमायज आसा जाल्यार खंय थोडे सीन्स आसात ते आमकां कट करूंक चान्स आसा ते करचे आनी खंय सीन्स खंय आमी घालूंक जावना जाल्यार ते आमचे युट्यूबार न्ही युट्यूबार मदें मदें घालचे तशें आतां खरेंच मात व्हिडिओ काडचे म्हणून निंतलो अशें आतां आमचे खरेंच सिरीज आमी बंद केले म्हळ्यार ते नाका न्ही चवदा ते सवा जाली
जाली आनी सीझन 1 एक्चुअल सांगली जाल्यार आमी ते खरेंच मात करचे मिस्टेक्स करेक्ट आमी सांगिल्ले पुरो एपिसोड ते आमी एक्चुअली केल्ले ते मिस्टेक्स पुरो ते रियल जाल्ले आमी सांगले पण सीझन 2 काम जालें आमी सीझन 2 करच्या खातीर स्टोरी बरीची पडली तेशें नाका म्हणून आमी मागीर आनी तें एक रिजन जाता आमी हर एक वर्सा खरेंच खातीर ते कॉमेडी बरें आमी ते एक नाका ते समज जायना केल्यार ताजे बदला आमी मदें मदें सोडटा एक आमचे एक फिल्माचे एक जावं दी हय मागीर नेक्स्ट इयर जाल्यार पळया एक खरेंच मागीर नॉर्मल एक काय आमी एक 7 ते 6 उठ्ठू घालून एक दिता हय ते एक ते हय काय एक पळया कशें येता एक स्टोरी वायज कॉमेडी म्हूण चिंतून न्ही एक मॉरल दिवचे वरी एक कॉमेडी एलिमेंट आसतात ते ट्रेंडिंग शीट म्हणटा ना सिरियस करचें आमी म्हणच्यानी न्ही तुमी फुल्ल सपोर्ट केल्यार आनी एक फिल्माक एक अंदाज करता आमी हय स्टोरीज कितले आहा तेणे केल्लो म्हणून सांगल्यार नाका सांगचें ना नांव स्टोरीज आहात घाले करचे आमकां जायचे आतां आनी एक स्टोरी आसा ते आमकां खरेंच मुसी जाणार सोडीत इश्टरा सोडीची म्हणून हय ना आनी सांगी नाका आनी सांगा म्हळ्यार स्टोरी आसा म्हणून सांगले तले स्टोरी आसा एक्चुअली लकी ड्रॉ करचे पयलीं आनी एक स्टोरी तितकरी हांव नासल्या पूण ती एक तो मस्त ताका हें जायचे आमचे एक्सपिरियन्स जायचे एक फिल्म मनी कळाचे आनी त्या देखून ते ऑलवेन आमचो सिनेमाटोग्राफर आनी एकलो आसा कॅमेरामॅन ताचे कडेन सांगिल्लें केल्यार रित साहेबान तो इंट्रस्टेड आहलो पूण लास्ट मागीर थंय ताका मेळ्ळो न्हू गम्मत सांगता तुका ताका ताचे कडेन गेलो थंय सांगली स्टोरी करी आनी केल्यार रीत करीचे रे म्हणलो जायत म्हणे किन्नी वेळ आयलो हांगा एसचे आहलो न्ही ताजे ऑफिस आहलो ताचे कडेन गेलो ताचे कडेन एक स्टोरी सांगली ही करी ताणें डेट दिल्ली हे नोव्हेंबरान जाल्लें ताका सांगलें मस्त पयलें आमी करया म्हणून हांगा हाचे कडेन डेट दिली डिसेंबरान करया आनी डेट दिल्या आनी ताणें डेट दिवना ताणें करया म्हणून जानेवारी उपरांत करया रे म्हणून डेट दिली हांगा स्टार्ट केलें मागीर ताका घरा वचून सांगलें ताचे कडेन सांगलां हांवें आनी डेट दिल्या तो मेळना जाल्यार तूं शूटिंग कंप्लीट कर म्हणे ते दोगांनी मेळोन कंप्लीट केला हय आनी तशें जालां तशें करीचें पडटा आजकाल तुका एकल्याकच तर नंबर वन जायना हय कोणी एकलो स्टार्ट करीचें पडटा मागीर सपोर्ट करतात मागीर सपोर्ट करचे आहात म्हजे कडेन आमचे कडेन तें एक बरें आसा ट्रेंडिंग शिल्डाक सपोर्टार आहात तशें समजना ना आनी कोणे पूर आमकां लोकेशनाक कोणे पूर आमकां हेल्प केलां हेल्प केलां मस्त आनी अरे एकल्यान कोणेय सारल्याक ना म्हणून सांगो ना ते आमकां बरें खुशी जाली आनी थंय मदें मदें हेंची नांव म्हणून दादा म्हणून मनीस जाल्यार ट्रेंडिंग शीट सबस्क्रायब मारले पुरो सांगला पुरो सबस्क्रायब करेला आमी चॅनल आमी लाईव्ह येवन कितलो वेळ जालो केला ना कितलो 6 वेळ जावं ना न्ही 6 वेळ जावं ना जाली 6 वेळ जावन 50 मिनटां जाली हय आनी एक 10 मिनटां येता आमी लाईव्ह न्ही हय मागीर सद्या आमी चिंगाम आसा बरे बरे जायना तें काय बोर जाता हय बोर जावन नजो एन्सन हॅलो हाय एन्सन मारलो एन्सन नमस्कार हो महाराष्ट्रान मेळ्ळो आज मेळ्ळो येता म्हणलो हांवें येनाका सायबा तुका जागो ना हांगा बसोंक म्हळें आसा लाईव्ह पळयता घेवन कमेंट घालना तो कमेंट घालचो मनीस न्ही तो घालूंक घाले सांगूंक जायना आतां सांगलें म्हण काय पळोवन घालूंक या आनी एक कालेंगी म्हळ्यार म्हाका आतां वडस आयलो आमचो आनी एकलो सबस्क्रायबर आसा ताणें आल्बम प्रोड्यूस केला एक म्युजीक आल्बम ताचे एक हांव घालतां आमचो पयलीं सपोर्टर सो आमी आमचे बरी ताणें एका क्रिएटराक आमी सपोर्ट करचे सो ताचें एक सॉंग येता तुमच्या तूं स्क्रिनार घालता हांव सो फेमिना म्हण सॉंग येता कोंकणी आल्बम सॉंग परवा 16 तारखेर रिलीज जाता 16 हय 16 एप्रील मार्च न्ही एप्रील आमचे फिल्माचे टायमार येता घेवन येवन दी विन्सन मॉरस म्युजीक प्रेजेंट्स सो अंतू आमचो आयनिश मिरांदा आनी वेन्सिटा डायस आनी एक्ट आनी हय
फिचरींग ती ऍक्ट केला म्हण येत न्ही सॉंगांत ऍक्ट केल्या म्हण येतय सिंगरचे मागूत सिंगर्स हे आसात आतां सिंगरांचे नांवां सांगचे जाल्यार विन्सन मॉरस पलाटका आसा आनी प्रज्योत देसा म्युजीक आनी आमचे डायरेक्शन DOP एडिटींग स्पार्कल प्रोडक्शन सो 16 तारखेर रिलीज जाता विन्सन मॉरसाक सपोर्ट करा आनी बॅक टू आमची स्लायड फेमिना एक नावड आसतो फेमिना ओके बॅक टू आमची स्लायड नाही ना आनी काल 10 मिनिट्स आसता आमी लायव्ह 11:51 जाली म्हज्या 10 मिनिट्स दिवेत न्ही 10 मिनिट्स दिवेत नाका खाल्या घेवन रे नाका बोर जाता आमी वडोदरा सांगलें जा म्हणून वय 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 डॅलन क्रास्ता आसा गुड लक धनिया मारलो नमस्कार आमचे सपोर्टर डॅलन क्रास्ता मोस्टली बंटवळ घेवन म्हज्या लेगान न्ही बंटवळ न्ही म्हाका ते प्रोफायल फोटो इल्लो चेंज जाल्ल्यावर दिसता म्हाका कळना फोटो डॅलन क्रास्ता बंटवळ म्हूण दिसता म्हाका आनी काले बाकी उरला केलां काले उरला बाकी येवच्या इतर काही पुरतून काही अनेक येवच्या इतर लाईव्ह खरी हांगी केलां ऑडियन्स चड दिसनात मागीर कळटा आतां हे व्हिडिओ पळोवन म्हळ्यार आतां लाईव्ह सकाळी न्ही सकाळी उठचें उणें न्ही येवच्या इतर केल्यार केलें आनी कालें एक नवें इन्फॉर्मेशन दिवंक काडल्यार म्हळ्यार ह्या हप्त्यान आमकां आमी प्लॅन केला कंप्लीट करया फिल्म कंप्लीट करी जमचिंतला वय आनी कोणी बाकी उरोवना न्ही केलां शुअर न्ही पक्कान काही आनी खाली डिटेल्स जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शनार घाला हांवें फुल्ल घाला पुरसो जर वाचा चड ना पुरसो जर वाचचें तितलें तरी म्हणचें सांगचें न्ही पूण तुमचो सपोर्ट आमकां गरजेचो वय सपोर्ट करतात तोंदरे ना करता आनी आमचे टायटल जाय पण हांगा हाडलें कितें म्हणटा सॉरी देवा म्हज्या हांगा ते घालना लावल्यार स्क्रीन हें जाल्या फ्लिप जाल्या आमकां हांगा दिसता फ्लिप्ड दिसता तशें म्हाका हाडलें हांगा एक आसा आमचे लकी ड्रॉचे म्हळ्यार तें सांगूंक म्हाका आतां एक्शन करून कमेंट सेक्शन खंय आसा गो तें कमेंट सेक्शन हांगा आसता आनी सकयल एक डिस्क्रिप्शन येता ताचें पोजिशन खंय हांव सांगता ताचें पोजिशन हांगा आतां येता तें येदोळ येवना मागीर येता सो हे ट्रेंडिंग सांग आमचे एक ट्रेंडिंग सीडाचे एक सोपोन आहलें एक लकी ड्रॉ 777 हे आतां जाता तितलो की आमचे एक येतो मुसर जाला 75% जारी जाला वन ऑफ द मॉडर्न एरांत आमी चिपेस्ट बजेटार केला वय खंडीत शू स्ट्रिंग बजेट फिल्म आमचे आनी एक कोणें पुरा सपोर्ट केला मात्र कॉम्प्रोमाइज ना नाही बजेट ल्हान आसलें कॉम्प्रोमाइज करून आमी एक्टरांक हाडयलांत पुरा बरे एक्टर्स मेळ्ळ्यात आमकां तातूंत कांय हें ना तें एक आमकां थंय एक्टरांक ह्या सिच्युएशनार येवंक खंडीत एक ते सरस्वराचे एक यंत्रणाचे हय आनी पुरो आमकां थोडे खेपे हें जालां न्ही केलां इन्सिडेंट जाल्यात न्ही ते आमकां तें कळ्ळें न्ही तुका ते थोडे आमकां आमी चिंतिल्ल्यांतले जावना पूण तें जायनातल्यान आमकां आनेक दिसा प्लस जाला मस्तुगेड जाला आमकां म्हणजे मस्तुगेड जाला ते लक्क आसलें एक थोडे येताना आमी खाली एक इन्सिडेंट जावंक येताना थंय जस्ट हें जालां सुकलां नेक्स्ट आमकां तें हें जालां एक्झॅक्ट म्हाका सांगूंक जायना म्हळ्यार तें फूल हिस्ट्री सांगची पडटा पूण तशें मस्तू जालां आमकां फोर जालां फोर परते गेल्ले आमी किडनी वाडे थंय जालां आमकां सो मस्त गेडे एक ते एक मस्त प्लस तरी कितें पूर अनवरांतले देवा राखलां आमकां हय ते एक आनी पुरा कमेंट्सांक रिप्लाय केले चिंता कांय कमेंट्स येवना चड आयल्यात आमच्याच जाणांचे रिलीज पळया तें एप्रील रिलीज एप्रिलांत दवरला आमी कितें आमकां ड्रॅग करूं नाका कांय विडियोज नात सायबा नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील 6 म्हयने जावन एक व्हिडिओ ना आनी ताजे वयल्यान आमी हाजे फाटल्यान हय ना हे जावन हे जाल्ले फुडले मागीर एक ना मागीर एक 8 म्हयने नाका घेवन केला मागीर नेक्स्ट इयर पळया आमी
नेक्स्ट इयर करूया मध्ये एक दी नंगा बोल जाऊंची तका शॉर्ट फिल्म फिल्म म्हणजे होय फिल्म जाऊंच्या ना आणि हे जाऊन दी मागे पण स्टोरी असतात स्टोरी असा आहे का ते येऊन चेक आणतो काही अनेक वर्ष करचे नाही त्याच्या पहिले आमचो रान करचे नाका घेऊन तसे आमचं आता एक एक काय म्हणतात का एक कोबर असा आमचो जेवायला घेताला गावाक येता म्हणून कोबर तसे असा आईला राहिलो आईला रे मात्र एक आमतो कुठसून नाही ना आणि नाही आमतो कुठसून नाही शॉर्ट फिल्म करचे जाल्यार असा 1 मंथ असतो का आईला 1 मंथ असत जाल्यार मॅक्सिम रोड्रिगस ऑल द बेस्ट दे बरे करू Veneroy, all the best for the lucky draw team. दे बरे करू. Hannah vlog. Hi. आणि परत तो सगळ्यांना कोणी विचारलं सगळं कोणाची पटत आता येऊन दात केला आता ऑनलाईन येऊन दात ॲरन थावरो ऑल द बेस्ट दे बरे करू ते घालतात ते हंगा करता नाही स्क्रीन वरून बाहेर येता देखून मुखारचे अव हंगा पळून करून नाही पण येऊन चाहताराई होय नाही आता इल्ले ऑनलाईन येऊन दात केला मी एक 5 मिनिट एक्स्ट्रा करिया ने कमेंट्स आयल्यार करिया 16 जणां लाईव्हर आसात डिटेल्स सांगले फिल्माचे आणि कने ट्रेलर केला हांवें पोस्टरार घाल्लें कळलें पण क्वेश्चन्स आन्सर करता म्हणून ते मस्ते थंबनेलार घाला हांवें ताची जाल्यार आन्सर करता हांव पुरा आन्सर केल्यान पुरा क्वेश्चन फिल्माचें ड्युरेशन कितलें म्हण सांगलें फिल्माचें ड्युरेशन 90 मिनिट्स ताच्या उपरांत इज इट अ फिल्म ऑर अ शॉर्ट व्हिडिओ तें फिल्मूच 90 मिनिट्स फिल्मूच जायना तातूंत तुका येना ड्युरेशन 90 मिनिट्स सांगलें आमी वेर इज इट रिलीजिंग थिएटर OTT यूट्यूब फायनली रिलीजिंग ऑन यूट्यूब पूण ताच्या पयलें एक आमी शो दिता प्रायवेट 2-3 गाडे फ्री शोज विथ द स्पॉन्सरशिप्स ते कसा फ्री खर्च आसा तो एक गली म्हणून कितें जाता 90 मिनिट्स केला ना युट्यूबा सोडच्या वयले 4 जण ओट्टो मॅडम पळोवन दी तुमी म्हळ्यार सकड कितले भुरगो सगळ्यांनी सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां बरें कशी होय नी थंय फ्री गजीन गलीचे म्हणून ना एक लिमिटेड एक एटलीस्ट 10 शोज म्हणे करया युट्यूबार करच्या वयले चड नाका 10 शोज 10 एरियासान घाल्यार मागीर युट्यूबार सोडचें कित्याक युट्यूबार व्यूज येतात पूण थोडे फावटी कॉपीरायट आनी पडटा आमी थोड्या म्युजीक आनी यूज करता नॉन कॉपीरायटूच आनी पूण सांगूंक जायना थोडे फावटी आमकां युट्यूबार तितलें अर्निंग येना सो युट्यूबार रिकवर करचें ऑप्शन 0 प्रायवेट इज 0 तरी म्हणजे घालया एक 4 जाण पळोवन न्ही उट्टू बसून पळोवन जाल्यार एक मजा येता हाऊ डीड यू मेक अ फिल्म विथ नो बजेट तेंत म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगार उट्टू मेळोवन एक खरी आसा ही भाव म्हणून सो आनी पुरो एक्टरां आयल्यांत बरें तरान शूट जावं चिंतल्या वरी आतां दोगां तिगांचें आसा ऑल द बेस्ट ब्रो BR वय ग्रिजल गोन्साल्वेस देव बरें करूं सुनीता विजय लोबो ऑल द बेस्ट देव बरें करूं तू काय ऑल द बेस्ट वेनरॉय डिसोजा वेनरॉय सांगलें न्ही ऑल द बेस्ट फॉर लकी ड्रॉ टीम देव बरें करूं कमेंट सेक्शन जाल्यार इल्लें वयर करीत जाल्यार करता कशें म्हणटा केला जाता कशें जाता इल्लें वयर करया स्क्रिनार पुरांचे कमेंट्स येवन उरता थोडे कमेंट्स आयल्यात ऑलमोस्ट पुरो आन्सर केले हांवें कमेंट्स सुकोन काही आन्सर करनातल्यार बेजार करनाकात ते आनी टीम सुकोवन तूं कमेंट्सार घालता तेंचें नांव घाल न्ही होय इतले जाणांनी सपोर्ट केला कमेंट केला पुरो इतले पुरो आमकां ऑनलायन वस्तू एक 2 वर्सां उपरांत तशें आतां येवन चायतारा काही एक मोन केलें जाल्यार आनी एक 4 जाणां सुट्टी पळयतीत खंडीत होय ते आमी रेगुलर लायव्ह करना जाल्यार आमकां ऑडियन्स मेळटा आनी अप्रूव केल्यार अप्रूव पूण आतां लायव्ह करनासतना वच सांगितलें न्ही होय ऑडियन्स सुकले ऑडियन्स केले भायर भितर पुरो गेले म्हणा येतले ट्रेंड डिसिडाक सोडून घालनात आमचे ऑडियन्स खंडीत तर आमी एंड करचें केला 12 जालीं होय करया काही क्वेश्चन आल्यार घाला कमेंट्सार आमी आन्सर करता
कमेंट सारे येऊ ना नाल्यार मागीर बोर जाता बेश्टे उडवताना एकच सांगू ना आमी व्ह्युअर्स नो जर माजरात केला कांयच ना पण मागीर वळयतले एकल्यान घाला ॲशली डिसोजान घाला गांव खंयचो गांव आमचो केन्नी लागसार होय आमचें कितें इगर्स कितें आमी मात लँडमार्क दिवचे कळ्ळें पॉवरफूल पीपल कम फ्रॉम पॉवरफूल प्लेसीस कितें उलयलें म्हण दिवचें हांवें नांव येताना हांगा मिंटून घाला उलय केल्ला आयकता तुजो थाळो आनी उडवताना घाल घेता आयकनाय रे थाळो आयकनाय रे आरावे दिजे रे ओके तर लास्ट 12 जाली लास्ट 4 मिनिट्स 4 मिनटां दिया 12:05 करें इधर आते 11 एग्जैक्ट स्टार्ट केल्लें म्हूण गुर्तू ना 11:05 दिया 1 घंटो म्हणी जायचे म्हटल्यार तें जायना समाधान जायना 1 घंटो म्हणी दिवं ना म्हूण जाता जाऊ दी वय कले मुवीचे कले तुका मेमोरेबल उडा आसा कले मेमोरी हें सोड तें लेस्टूचें सोड लेस्टूचें तुजें सोड मागीर दुसरें खंयचें ते बॅटरी भितर उडली ओहो ती जाल्यार सांग तांकां एक स्टोरी ही स्टोरी म्हळ्यार आमचो लेस्टू दा बेस्टो आवळे ताजे गाडयेचेर बॅटरी सांबाळून सांगली कॅमेराची बॅटरी सांबाळून सांगली ते वचून काल कोणा करताना आनी बॅटरी काण घाली खंयच्यान थंय सकयल ते एक ग्रिल्स रोडाक उदक वचोंक एक ग्रिल्स हें घालतात पायप घालतात तांतू घाल्ली कॅमेरामॅनाक गुत्तू ना कोणाक गुत्ता म्हाका लेस्टूक मात्र रायनाक गुत्तू नातले गुत्ता काय गुत्तू ना ताणे म्हजे होय रायन हांवें दिल्ली ताका बॅटरी काण रायन थंय ताल्लो मागीर ना कॅमेरामॅनाक गुत्तू नातले ताका गुत्तू लास्टाक मागीर हांवें घरा वचोन मॅग्नेटान ताजे भितर बांदून देंवोन कशी बॅटरी काडली ते एक मॅग्नेट देंवयल्ले विशय काय जाला म्हळ्यार मॅग्नेट आगोर जालां बॅटरी ताका लागून अर्द्यार येता सकयल पडटा अर्द्यार येता सकयल पडटा लास्टाक मागीर बारीक कश्टांनी काडल्या बा एक बॅटरी मेळना तें शूटिंग रावता खंडीत रावता तो आमचो पेर्नाल तावन आयला एक्टर आमचो मेल्विन पेर्नाल रावता ते बेश्टे थंय तावन येवन ताका रोल करनासल्यार जातो दिसला बॅटरी ना दुसरी तशें जालां तें गम्मत जालां ते नाटक जालां नाही मागीर सगळ्यांक हें दिलां न्ही तुवें आयस्क्रीम आनी आयस्क्रीम मागीर बोंड्याचें उदक तांकां हें केलां समाधान जालां तें मागीर मात्र कॅमेरामॅना सांगताना मात्र एक उडून पडला तेदोळ मुजूर बॅटरी चल्ल्या पुरतून ताणें 10-12 फावटी पळयल्या की फुटल्या गे काल जाल्या गे म्हणून तितली बॅटरी गेल्या पुरतून काण पळयता फुट्टींग आमचो तेदो बाप मात न्ही कितें जाता तें हें आसा न्ही वॅल्यू आहा न्ही मागीर बेश्टें आमी तें हें करूंक जायना तें ताका लास्ट मुसोर सांगूं ना बिरमत ताका लास्टा सांगताना मात्र कित्याक म्हळ्यार मागीर तो खंय प्रोग्रामांनी गेल्यार बॅटरी चलना जाल्यार तें जायना तें समाधान तें आमची आमी हें करून दवरलें आमी तले सन्निवेश आमचे आमी हें करूंक चिंतूंक चिंतना आमी तशें जावन वचो हय तेक लागून हें ट्रॅजेडी ना ते कॉमेडी तें सांगतना ट्रॅजेडी बरें दिसलें ना कॉमेडी जाल्यार मात्र ट्रॅजेडी जाले ते दीस ते बॅटरी ते ग्रिल्सान ती वयर येता मुसोर आपले लास्ट 1 मिनिट देव बरें करूं लायव्ह पळयल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं आनी कोण लायव्हार नात हे व्हिडिओ आतां अपलोड जाता युट्यूबार तें पळोवन आसा जाल्यार खाली कमेंट्स आसल्यार घाला सो आय सजेस्ट एक सिंपल एक करया म्हणून लायव्ह बेश्टे मस्त तेम जालो आनी कांय अपडेट आनी दिवना ट्रेलर एप्रिलान सोडटा आमी फर्स्ट वीक मागीर म्हळ्यार प्रोग्रेस सांगया म्हणून म्हळ्यार कितें खंयचे पुरा क्लिप्स घालूंक जायना म्हळ्यार रेडी नात आनी ते बरें एक कलर ग्रेड जावनूच घालीचें पडटा ल्हान अशें टिजर घाला तातूंत कलर ग्रेड आनी करूं नातलें थोड्यांचे कमेंट्स आयिल्ले म्हाका प्रायवेट ते इल्लें कलर ग्रेड जायचे रे म्हणून एक्चुअल तें घाल्लो कित्याक तें मोसान इसार नासली घालें प्रोजेक्ट करून तात घेवन सो त्या देखून घाल्लें एक अपडेट घालया म्हणून सो आनी मुखार खाली ट्रेलर येता मागीर डायरेक्ट रिलीज जाता त्या देखून तातूंत आमचो रोंग नाका
आरामेर करया आरामेर करया बाय चान्स चुकोन काय एप्रिलान जायना जाल्यार मेयान पक्का येता आमी न्ही एप्रिल एंडा भितर येता आमी ट्राय करता इस्टराक येवंक इस्टराक येवंक जायना जाल्यार इमिडिएट नेक्स्ट वीक्सान घालता होय कोणाक रावंक ना होय आनी एक इल्लो टायम गेल्या उपरांत युट्यूबर सोडटा आमी मागीर युट्यूबार सोडचे एक 10 शोज म्हणी करया म्हण आसा आमकां ते 2 नंबर 10 होय मागीर युट्यूबार येता कन्फर्म युट्यूबार येता तुमी आमी आतां एक 10 म्हणून चिंतला मागीर तुमचो फुल सपोर्ट आसत जाल्यार 15 20 25 कितले जाल्यार नाटक आमी रेडी नाटका बरी घालून दिवचे आमी रेडी ओके सो कॉन्सिक्वेन्स आय अमन लिओ रॉड्रिगस ऑडिओ लो म्हणून आसा ऑडिओ लो म्हळ्यार आमी लो उलोवन म्हणटा आमचो टायम जालो 1 घंटो आतां एनर्जी गेली चिंगा वाट्टा येता आमी 1 घंट्याक 5 मिनटां म्हणली जावन आयलें केलां मागीर बिग फॅन ब्रो देव बरें करूं सपोर्ट केल्ल्याक पळय आमी आमचे पयलेंचे ट्रेंडींग शील्ड कशें आसलें 2020 बारीक ट्रेंड आहले आमचे तशें पाटी हाडूंक ट्राय करता ह्या वर्सा पळया न्ही येता आमकां आमी एक आतां प्लॅन केला एक जावं दी मागीर एक येता आमी कंटिन्युअस येता एक फावटी परत्याक ते पयलेंचे लेजेंडरी आमचे ट्रेंडींग शील्ड फाटी हाडिचे येता आतां एक कालंगी एक पुरतून एक धैर्य येयला आतां जोश आयला न्ही बरें न्हिदले आमी न्हिदले आतां उठा जेवण उठोन परत्याक एक फाटी हाडया म्हूण पुरो कंटेंट आसात बरयल्ले सुमार आहात स्क्रिप्ट आहात पूण व्हडलेच बरयल्यात ल्हान बरोवंक वेळ मेळना जाय तर वेरीस जल हांगा आसा युरोप एक्झॅक्ट एड्रेस सांगल्यार ते आहले ताका मेळोंक आरी वचून ओके तर देव बरें करूं लायव्ह पार्टिसिपेट केल्ल्याक आयिल्ल्याक आनी पळोवन आहल्यांक कमेंट केल्ल्याक सगळ्यांक हय इल्लें बोरींग जालें आमी दिसता आवडना कालंगरचें आमी मनीस आमी बोरींग एक्चुअली रियल लायफान बोरींग विडियोर मात्र इल्लें कॉमेडी करचें जाय तर केला काय म्हणून काय लास्ट उतरां लास्ट आखेरीची उतरां काय आखेरीची उतरां तेंत जाता लोक आमी रिलीज करता होय जाता चिंतल्या भशेन येदोळ मुसोर जाला देवान सोणगल ना आनी मुखारी सोणगलचो ना होय आनी तितल्यांत कोणी लायव्ह वॉच केला ते बरें करूं आनी खाली आल्यार डिस्क्रिप्शनार पळया आनी कमेंट्स करा नेक्स्ट वीक येचे की एक घंटो ने नेक्स्ट वीक प्लॅन करया शूट नासल्यार काय डबिंग नासल्यार डबिंग आसल्यार जायना प्लॅन करया जाय तर देव बरें करूं सगळ्यांक नमस्कार.